सगळीं उबी रावया. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू ओस्तोंगी आमी सगळीं एक. देवा उत्तर आयकोता तेन्ना आमी एक. जेजू ओस्तोंगी एक. देवा उत्तर आयकोता तेन्ना आमी एक. जेजू ओस्तोंगी एक. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू ओस्तोंगी आमी सगळीं एक. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस म्हणटा. आयचे मीस आमी भेटयता भलायके खातीर विलेंड दिकोस्ता हाचे पासून देवान ताका राखूंक सांबाळूंक तांणी सगळी पिडा रोगींतलो ताका बरो करूंक ताचे पासून मागतना हेर सगळीं आमची खालती मागणी बायग्यो तातूंचे मजतीन बापाच्या हातांत बरें. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबीं आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनू, दोनी दिव सगळे वेळार आपल्या उतरान आमकां राखता, सांबाळटा, आमकां बागयोंत जावंक आपयता. पूण जायते फावटी आमचें जिवीत फारिजेवा भाशेन जालां. आमी वयल्यान क्रिस्ती धर्म पाळटलीं आनी देवाच्या उतराक मान भागयतलीं जाल्यान आनी भितरल्या भितर ह्या देवाच्या उतरासून आमी पयस पयस गेले. देखून असल्यान सोबार पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणी मागली. हांव पातकी सूर पदवीदार देव आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पसत बेगीन सदांच सांकवार मरी सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावून. प्रार्थना. आमच्यो गरजो, आमची मागणी बायग्यो तातूंचे मजतीन देवाच्या हातांत बरें. एक कोविड परिस्थितीन जायतो लोक कश्टवता, आकांताक सांपडला. पिडा रोगीन आपले कुटुंब हालोवन बसला. फावो तो वावर ना, धंदो सारको चलना, कोण कोण रडटात,
आपल्या लोना पासत आपल्या रिणा पासत हे सगळे हाल उपद्रे कोस त्रास आमचे पुरजेचे बेगीन तातूंची मजत हीन दुनियाच्या हातांत बरी सर्वेस्परा सासनाचे देवान तुवें पादोवाच्या बागयोंत हातोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसोंदार आनी गुरजे आकांताक आसतल्यांचो तीर आसरो करून दिलो ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता जो खरो पवित्र आत्मेचे एकपणांची येता रासवूट चलयता सासण्याच्या सासनांक आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी इस्रायल सोगले पोजे मुखार सालमोन वेदी सोशी उबो रावलो स्वर्गार आत उबारून ताणें म्हणलें सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवा तुजे असलो देव वयर स्वर्गी आनी सकल संवसारी आनीक ना तुज्या कोराक तूं थीर आनी काळजांत थावन तुज्या पावलांनी चलतल्या तुज्या सेवकांक तूं सगळोच बळेपण पूण देव मनशां सांगाती ह्या संवसारांत रावता तें खरें जायत पळय स्वर्गार आनी सगळ्यां भोवन उचल्या स्वर्गार तूं आटापनाय तर हांवें बांदलोल्या घरांत तूं कसो आटापतलोय सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुज्या सेवकाचें प्रार्थन आनी विनंती आयकून घे आनी तुजो सेवक आयज कोत्ता त्या प्रार्थनांक आनी ताच्या उल्याक कान दी दीस रात तुजी नदर आसूं ह्या घराचेर आनी ह्या जाग्यांचेर कित्याक हाचे विशीं तुवें म्हळाय म्हजें नांव थंय आसतलें आनी ह्या जाग्यार तुजो सेवक प्रार्थन कोत्तलो तें आयकून घे हे सुवातेर तुजो सेवक आनी इस्रायल तुजी पोरजा प्रार्थन कोत्तली तें आयक तूं रावताय त्या स्वर्गार थावन आयक आनी आयकून तांकां बोगोस देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमचो जबाब सर्वेस्परा दोलबारांच्या देवा तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग कोत्ता सगळीं म्हणुया सर्वेस्परा दोलबरांच्या देवा तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग कोत्ता सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मो आवडेता अंत्रेकता म्हजें कालीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासता जबाब सर्वेस्परा दोलबरांच्या देवा तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग कोत्ता तुज्या वेदीचेर दोलबरांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा गिरबोज्यांक पर्यान मेळटा बिराड आनी पाकोळ्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घोंटेर जबाब सर्वेस्परा दोलबरांच्या देवा तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग कोत्ता तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी दीस रात ते तुजी वाखाणणी करीत आसात आमचे नदर घाल देवा आमची राखण कर तुवें मागलोल्यांक बळेपण सांबाळ जबाब सर्वेस्परा दोलबारांच्या देवा तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग कोत्ता आनी खंयचोरूय ओजार दीस काडचे परस तुज्या आंगणांत एकूच दीस रावूंक मेळ्ळ्यार ओदीक व्हडलें बाग पापयांच्या तोंबुनी बिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उमऱ्यार पांय दवरूनच हांव ओदीक बागी जबाब सर्वेस्परा दोलबारांच्या देवा तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग कोत्ता उद्गाराक उबीं रावया Soy sorbesporas
म्हजे कालीस तुजे खोशेचे चाकरेक लाय आनी उपकार करून तुजी सुमूट म्हाका शिकय. Soy solves fora, soy solves fora, soy, 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 soy. Soy solves fora, soy solves fora, soy, 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 soy. Survespor तुमचे सोफी आसू तुमची सोफी आसू. Marco Pormone, Gesù Cristo, Censu, Fortuma. Moima tuka sohomia. फारिसेव आणि थोडे धर्मशास्त्री जेरुसलेक थंय येवन जेजू सरशी एकटवले आणि ताच्या शिसांतले थोडे मेळ्या हातांनी म्हणजे हात धुवन आसतना जेवतात ते तांणी पळयले. फारिसेव आनीक सगळे जुदेव पुर्विल्यांची चाली प्रमाणे बोगोर बोगोर हात धुल्या शिवाय जेवनात आनी तिट्यार तान येतूच नाल्या धुल्या शिवाय जेवंक खावंक बसनात आनी सोबार हेर चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसा. पोत्रां, कुळशे आनी कांश्यांची आयदनां धुवप हाचे विशीं. म्हणटूच फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताजे लागीं विचारलें, जाणट्यांनी करून दवरलेली चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलना आनी मेळ्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात. पूण ताणें परती पाडून तांकां सांगलें, इजायसान तुमां दोंगया विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें तर बरोवन आसा. ही पोरसां वोंटांनी म्हाका वाखाणटा पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशीं शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करता. देवाची आज्ञा सांडून मनशांच्यो चाली तुमी पाळटात आनी तुमकां म्हळें आनी तांकां म्हळें तुमची चाल सांबाळचे खातीर तुमी देवाची आज्ञा सारकीच कुशीन काडून उडयतात. तर मोजेसान सांगलां, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी आनी बापायक वो आवयक शिरापता तो मरून वचूं. पूण तुमी सांगतात, कोणूय बापायक वो आवयक अशें म्हणत जाल्यार म्हजे कडले कितेंय तुका उपकारतें तें कोबरान म्हणजे देवाक भेटयलोलें जालें. आपल्या बापाय वो आवय पासत ताच्यान कांयच करूंक जायना. ह्या वरवीं तुमचे मदें पाळून आयलेली तुमचेच चालीक लागून देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात आनी कसल्यो जायत्यो हेर वस्तू तुमी करतात. जेसू क्रिस्ताचें शोह फोर्तोमाहानी Wakarni tuka Krishna. मोगाळ बाबा भयणू, फारिजीव धर्मशास्त्री हांचें खोटेपण जेजू तांच्या तोंडार मारता. मनशांनी केल्ल्यो चाली रितीक ते देवाचें उतर कशें वयल्या पावंड्यार दवरतात. कित्याक तें सोंपें जाता जिवंक आनी देवाचें उतर सकल्या पावंड्यार पासून दवरिनात. कित्याक तें खूब आगोड जिवंक. ही संवसाराची गंमत. जें वयल्या पावंड्यार दवरूंक जाय आसलें तें वयल्या पावंड्यार ना तेन्ना सकल्या पावंड्यार पासून ना. असली परिस्थिती ह्या संवसाराची जेजू दोळ्या मुखार दवरता आनी फारिसेवांक धर्मशास्त्र्यांक उबेच खातोत्ता तांचें खोटेपण तांच्या तोंडार मारून. ह्यो सगल्यो चाली रिती पाळीन पूण आवय बापायक पळोवपाचे सुवातेर तांकां रस्त्यार उडयन ती देवाक भेटयलोली जाली. रानांतल्या झाडांक देव पोसता
तशें आमच्या आवय बापायक मागीर देवान पोसपाची असली गोत करून सुण्यांक जशी रस्त्यार सोडटात कितें मेळटा तें खावचें म्हणून तसली परिस्थिती आमच्या आवय बापायची. आनी तो जरी तर देव धर्म अशें आवय बापायक रस्त्यार उडोवपाचो हांवें बरोवन धरूंक जाय. जेन्ना हांव आवय बापूय जाता, जेन्ना हांव जाणटो जाता, आमच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे म्हाका रस्त्यार घालचो, म्हाका देवाक भेटयलो म्हूण वाटेर सोडचो, म्हाका रानां नडून घालचो. सुणी जशीं पोसतात रस्त्यार तसो हांव पोसूं. रानांतल्या झाडांक देव शिंपता तसो म्हाका कितें खावंक मेळूं. तो जर तो देव धर्म जाल्यार देखून जेन्ना दुसऱ्यांक म्हणजे आवय बापायक पिडापीठ दिवंक जाय तेन्ना तें देवाक भेटयलेलें. तें पिडापीठ म्हजेर येता तेन्ना म्हाका सुरक्षा जाय, म्हाका घर जाय, म्हाका आलाशिरो जाय, म्हाका बरें जिवंक जाय, म्हाका खावंक जाय, म्हाका समाजान मान जाय, म्हाका सुण्या भाशेन लेखलेलो नाका. हें खोटेपण जेजू क्रिस्त फारिजेवाच्या धर्मशास्त्रांच्या तोंडार मारता. ह्या खोटेपणांतली आमी भायर सरची. वयले पावंड्यार तांणी दवरलेले ते कितें हातपांये धुवपाचे, न्हांवपाचे, ताटां बश्यो धुवपाच्यो, हे वयले पावंड्यार तें सोंपें करूं. कोणूय आपणाक न्हाण घेतलें म्हणून आपणाक साफ दवरलो, बरें न्हेसप न्हेसलो, बरो परफ्यूम चेर मारलो म्हूण कोणाचे पातोक भोगसले म्हण आसा? कोणाचे पातोक भोगसले म्हण आसा? कोण स्वर्गाराज्यान गेलो म्हण आसा? एक वाटेर म्हणटा रस्त्यार फुटपाथीर न्हिदता मेळो, जेवंक खावंक सारकें ना, तें आंगोस्त्र घातलां तें तशेंच आसा, म्हयनो जालो, वास मारता. असलो मनीस जाणें आपणाक धुवंक ना तो इफेर्नान गेला म्हूण आमी आयकलां. देखून देव जाणवाय आत्मेच भाशेची ती कुडीचे नितळपणान देव आत्म नितळ करिना. देखून आत्म्याची सुरक्षा सांबाळूंक हे वयले आनी पयले मोलाचे दोनी देव आपल्या उतरांतल्यान आमकां दवरता. पूण आमी देवाचें उतर निर्फळ केलां. जें उतर देवाचें आसूंक जाय आसलें थंयसर आमचीं उतरां बोल्ल्यान कित्याक आमकां सोबी जातात ती जिवंक. आनी देवाचें उतर सोडून दिलां. जेन्ना जेजू हें सभे माजार फारिसेव धर्मशास्त्रांच्या तोंडार मारतालो तांच्यान तें सोंसोंक जायनासलें. कसो ताचो जीव काडचो, ताचो नाश करचो, कित्याक तो आमच्या सैमान आमच्या परंपरा चाली प्रमाणे जियेता तसो न्हय. हाचो उड तसोय न्ही आमी मेळे भोंवचे म्हणून. कित्याक शुभ वर्तमान सांगता ते आयले आनी म्हणले कांय तुजे शीस, तातूंत थोडे शीस हातपांय धुवन आसले, तातूंत काशा जेजू आपले हातपांय धुल्या, हो ताचो अर्थ. पूण जेजू थोडे धुवंक ना तांचेरूच लक्ष घालून रावना ना म्हूण थोड्यांनी धुलां आनी आपणें धुलां हाचेरूय लक्ष घालिना. तें उण्या मोलाचें, ताका मान पासून दिना, करूंक जाय ना न्ही, पूण ताका व्हडलो दर्जो दिना, तें इग्नोर करपा सारकी. व्हडलो दर्जो तो देवाच्या उतरां. देखून पयले वाचपान आमकां मेळटा देवाक कोणाच्यान आटापूंक जाता. व्हडलें मंदीर बांदलें, व्हडलीं व्हडलीं आंगोस्त्रां घालून भोंवलो, व्हडलीं व्हडलीं न्हाणां घेतलीं, देवाक कोणाच्यान आटापूंक जाता? आनी हो देव आमचें पातोक भोगसूचें म्हूण आमी लालयेचें आसा ताच्या उतराचेर पातयेवन. देखून भाग्यवंत आंतोनीन देवाच्या उतराचो खूब खूब मोग केलो. जरी तर हांव ह्या आंतोनीचो भोक्त, हांवें देव उतराक मान दिवचो, देवाच्या उतराचो भोक्त जावचो. नाजाल्यार तो जेजू म्हणटलो तूं फारिजेव, तूं धर्मशास्त्री. आंतोनीचो तूं मोग कोत्ता म्हणटा पूण देवाचें उतर सोडटा. जें आंतोनीकूय लायक जायना आनी देवा बापाकूय लायक जायना. देखून आमी देवाक मानतलीं जातलीं जाल्यार आमी देवाच्या उतराक मान दिवचो. चाली परंपरा हाचेर ताचेर लक्ष घालून
देवाचें उतर आमच्या जिवितांतलें निर्फळ जावचें न्हय. देखून वयले आनी पयले पावंड्यार कठीणसाणीन आगोडायेन त्रासांतल्यान देवाचें उतर पाडूंक देवाच्या उतराक आमची मान बागूंक. उबी रावया. काय आमची खालती मागणी दुनियेच्या हातान दवरी. आमच्या बाब साहेबान बिस्पांनी याज्ञिकांनी तशेंच म्हत्वाची भावां भयणांनी भावार्थ आकारणेचो वावर नेटान फुडें व्हरूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सेवे चाकरेचे उद्देशी सरकारी मळार पोरजेचे हक राखूंक आनी खंयच्याच धर्मा मदें अंतर करिना जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बाबा. आमी समेस्तांनी क्रिस्ती भावार्थाची ओळख आनी देख आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बाबा. ह्या मिसांत विलांदर झेवियर दिकॉश्ता आपलें इंतेसांव भेटयला तर ताका भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन कुडी आत्म्याचे भलायकेन सांबाळूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बाबा. भोव दयाळ बापा, आमचे भयणी वरवीं जाय ती आमची मागणी आमी तुज्या हातान घातली. जाय ती आकांताक त्रासांक सांपडून दुखांक गळून रडटात. फुडो करूंक तांकां घडोना देखून रिणांत लोनांत आबालार जातात. पिडयेंत कश्टवतात, भुरग्याच्या देण्या पासत आशेतात. मागलोली आनी आमच्या काळ जमान्यांत आसलेली सगळीं दुनिया कडच्यान आमकां मेळून घेवंक आमी देवाक विनंती करुया. हे मागता तेच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
म्हज्या बाबा भयणीनू म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुरपुद्विदार देवा बापाक मानता तसलें जामून म्हाका हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाबाक सुरवेस्पोर मानून घेवं. सुरपुद्विदार आनी भू वर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समोरूपून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गुंवळ्या काल तुज्या मोगान जिवंक सासणाची सडवण जडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुताक जेजूची नांवीं आमेन. सुरवेस्पूर तुमची सवी आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपुद्विदार सासणाचे देवा सुरकाळी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्याक आनी बायलांक उपजोवन दूर एका काळार तूं तुजी पवित्र पोरचा नव्या बळान सफळ करता. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करता. तुजी सोडवणीचो फळ तांकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची दीक आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची चोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका देन वसून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी खातलें पियेयात म्हज्या रगताची काल्स. नव्यांनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good purgutuya सोम्याची सुवामी येऊन लोकांता आणि काशीतले पियेता इतले पाणी वैभवायसो आमी तुझे मरण परगडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. जिविताचो उडो सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनीक रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बाग्यून बापा फिलिप तेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा पयड्यांची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ले समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची किरीत भशेन विलेंड हाचे पासत आमी विनोती करता हांगा जमा जाल्ले पोरचेची काल ती मागणी आयकून घे तांच्या काळजांत आसतले सगलीं भावनां स्वप्नां तूं स्विकार करून घे आंकवार मरे देवाची माई सांगाती बागेवन दवरून दिता सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एक पोडान सुरपूत वेदार बापा सुरबुंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमचो जेजू आपल्या उतरांतल्यान आमकां पोसता आपलें उतर वयल्या पयल्या पावंड्यार धरूंक तो आमकां उलो मारता देखून ताच्या उतरा प्रमाणे जिवंक ताणें शिकयल्ल्या प्रार्थोन बापाच्या हातांत दवर आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय समकाय तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता आमचो दिसपट्टो गिराय समकाय आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेंक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सबसके आमकां दी सर्गींच्या सुखान आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सुर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना सुमिये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दोताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तोच तिका एक वटान सांबाळ जशी येता रासवट चलयता सासणेच्या सासनांक आमेन सुमेची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दी देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी हो आमचो समी आमचो देव जाणें बापाचें उतर पयले वयले सुवातेर दवरलें ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुबाय सोम्या ते म्हजे भितर येवंक म्हाका फावना पूण तुज्या एकूच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थना. सूर पुद्वेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्यो. बायगेवन तातणीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदांच भक्तीन करूं आनी मोगान आनीक सुडसुडायेन आमच्या बाबा भयणांच्या गोरसांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाच्या उतराक पयली वयली सुवात दिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बायग्योंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणी. बायग्योंत हातून तुज्या नांवान आनीक तुजे विनवणेन देवान केलेली विजमितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नमान तुका बायग्योंत हातून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दोरमदूत आनीक म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ बो तुजें मन जाणवायेन पेटोय म्हूण काळीज प्रिती मोगा आनी सूर भोंवती म्हज्या कोरिन्यांनी
देवाची उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाची इश्टां, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजेर ओळखून घेतां. आनीक म्हजें खोतीभरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे विंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेसू तुजे विनोनीन म्हाका भोगसणें दितलो. आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनीक बोरवोशान रावतां. भाग्योन तातूंत दुखेस्तांच्या बुजवणदारां तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल. आनीक म्हजें दोलडीरपण आनीक उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी खोती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे विंगेंत आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्योय गोरसो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार. आनी म्हज्या हुस्क्या खोतींतलोय म्हाका निवार. तुका जाय तें माग. उचोऱ्यांच्या भाग्योंतांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूं न्हय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजी पदवीदार मजुतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोंतीन जेजू सारकेले बरे गुंवडी ते जावंक निर्मी. आनी तांच्या हातांत घातलेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनोती कर. आमेन. आमीन.